मायमोगाचो येवकार हांव भक्तीपय बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. फादर बॉलमॅक्स पेरेरा हांकां काळजाच्या आताकान मरण. तांचे कुटुंबीय, सोयरे आनी बरे मागप्यांनी तांकां ओपली निमाणी आर्गां. मुंबय बांद्राच्यो झोपडपट्ट्यो उडयल्यो मोडून. झोपडपट्टी वाठारांतले बांगलादेशी गोंयांत पावपाचो व्हड हुस्को. मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर सुरक्षा खबरदारीची मोहीम चालू. समेस्ताक ईदाची परबी. विश्वास, त्याग, करुणा आनी एकवटाची देख दिवपी दीस. राज्यांत व्हडा दबाज्यान मुसलमान भाव भयणींनी मनयली बकरी ईद. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. फादर बॉलमॅक्स पेरेरा हांकां काळजाच्या आताकांत मरण आयलें. तांच्या कुडीचेर निमाणे संस्काराची विधी निमतान पवित्र प्रार्थना सभा चिखलेच्या सेंट फ्रांसिस झेवियर इगर्जेंत जाली. त्या उपरांत केप्यां होली क्रॉस इगर्जेंत तांचो निमाणो संस्कार जालो. गोयच्या इतिहासात एक दुखद घडणूक म्हळ्यार गोयच्या आर्चडायोसिसाचो पाद्री, शिक्षण तज्ञ आनी पर्यावरण कार्यकर्ते फादर बॉलमॅक्स पेरेरा हांकां काळजाच्या आताकान वयाच्या 50 वर्सांत मरण आयले. तांचेर जीएमसीत उपचार चालू आशिल्ले. पर्यावरण संरक्षण आनी समाजीक न्यायाचो एक पाद्री, शिक्षक आनी पर्यावरण कार्यकर्तो म्हूण तांची वळख आसली. लोकांनी तांच्या योगदानाच्यो यादी जागयल्यो आनी तांकां निमानो आदेश केलो. हमारे फादर बॉलमैक्स पेरेरा, इनका जो देहांत हुआ है ये बहुत दुख की बात है. लेकिन उन्होंने जो पूरी ज़िंदगी में जो गरीब है, दुखी है, उनको एक जिस तरीके से उन्होंने सेवा का उन्होंने ये किया, संदेश दिया, उनकी तरफ से एक शांति का संदेश, सेवा का संदेश और श्रद्धा इन्होंने लगातार उस तरीके से लोगों में, या सिर्फ चर्च में ही नहीं लेकिन चर्च के बाहर दूर दराज के क्षेत्र में भी गांव तक उन्होंने एक संदेश देने का काम किया है. It's a huge loss, huge void that has been left behind. आमची मुलाकात was accidental in 2018 when he was in Nerul. I was in गोंयचो आवाज and we happened to meet. After that तो ट्रान्सफरार आयलो हांगा आनी थंयसान स्पेशली ड्युरींग कोविड टायम म्हाका दिसता when the 3 linear projects were brought by the central government and we started that battle to save Goa together, and I think so whole lot of people, youth, thousands of people, we joined the movement तुम्ही कवर करताले. I think so during the height of COVID we covered 84 villages every evening giving presentations, and today he has built such a huge army of volunteers across Goa to save the environment, to fight against destruction जे चाललेले आसा. Irreparable loss म्हणतो, that is a thing. But आमच्या शास्त्रान म्हणतो, आमच्या बायबलानूय बरयलेलें आसा की देवाच्या येवजणी प्रमाणे धांवपाचो आसलो तितलो धांवलो हांव. Youngsters, youth and people of Goa, because he was a PhD in wetland आणि मॅनग्रोव्हाचेर, कोस्टल इरोजनाचेर, शेतां रिस्टोर करपाक. मोस्ट ऑफ अस टुडे youngsters नॉट गो टू द फील्ड, ते रिस्टोर करपाक ताणें in fact he did it in Chikali itself. I remember during COVID time he restored most of the fields in Chikali area. So this was his work and commitment, and the short time he has created a lasting impact. गोयच्या पर्यावरण चळवळीत त्यांनी फाटल्या काही वर्षात मार्गदर्शन केलेल्या साबार विद्यार्थी आणि तरणाट्यांमध्ये तांच्या मरणाचे व्हड प्रमाणात दुःख पातळला. फादर बॉलमॅक्स हांनी सेंट फ्रांसिस झेवियर इगर्ज चिखली हांगचे पॅरिश पाद्री, डायोसिसन कमिशन ऑन इकॉलॉजीचो अध्यक्ष, सेंट जोसेफ वाझ कॉलेज कुठ्ठाळे हांगा वनस्पती शास्त्राचो सहाय्यक प्राध्यापक आणि चिखली यूथ फार्मर्स क्लबाचो मार्गदर्शक म्हूण काम केले. विश्वास, पर्यावरण आणि समाजकार्य हांचो मेळ घालप, पर्यावरणाचे प्रश्न वर्गात पॅरिशांनी आणि भौशीक जिणेत हाडप ह्या खातीर तांची नामना आशिल्ली. तांच्या मरणान गोंयांत दुःखाची ल्हार पातळ्ळा. मजगती कॉक्रोच जनता पार्टीची चर्चा देशभरात चालू आसा. सुमार 23 मिलियन फॉलोवर्सांचो आस्पाव आशिल्ल्या ह्या पार्टीक लोकांचो बरोच वाव मेळटा.
लाईफ ऑफ कॉकरोच हाचेर सर्गेस्त फादर बॉलमॅक्स परेरा हांनी निमाणो शर्माव दिलो. पळयात. कॉक्रोचाक वळखता तुमी? कॉक्रोच दिसती पडल्यार कितें कोत्ता कॉक्रोचाक? कॉक्रोच म्हणल्यार झोल्लो. हांव जाल्यार झोल्लो दिसती पडलो जाल्यार हूंय आहा तेका जोतें घेवन मारपाक वयता. पूण कालच्या दिसाक आमच्या किचनान एक कॉक्रोच दिसती पडलो. जोतें काडून तेका मारपाचो म्हजेर वेळ आयलोलो सदांचे भाशेन. मागीर अकस्मात हांवें पळयलें आमच्या थिंगा एका कोणशाक उश्टें पडलेलें आसा. तें कुसलां आनी देखून कॉक्रोच आयला. मागीर हांवें चिंतलें आतां कितें करपाचें? कॉक्रोचाक मारपाचो काय उश्टें जें कुसलां तें काडपाचें? कितें करपाचें? उश्टें आहा तें काडल्यार कॉक्रोच येवचो नासलो. आनी सोशल मिडियाचेर ह्या दिसांनी कॉक्रोच ट्रेंडींग जाल्लो आहा. हांव नाका तुमी सोशल मिडियाचेर पळयला जाल्यार कॉक्रोच ट्रेंडींग. आनी तो कॉक्रोच ताचे विशीं कोणें एक बरीशी सेंटेन्स म्हणली. कॉक्रोच जरी तर आसा आनी सिस्टम रॉटन जाला जाल्यार कॉक्रोचाचो कसलो गुन्यांव? सिस्टमूच बदलूंक नाका. सिस्टमूच जो रॉटन जाला तो सारको करपाक नाका. सिस्टमाचो गुन्यांव न्हू. आनी देखून हांवें देर उगडलें आनी कॉक्रोचाक मारचे सुवातेर तेका धांवडायलो. भितर किचनाक दवरूंक ना तेका. देर उगडलें, दुसरें देर उगडलें, तेका भायर गेलो. तो बाबडो गेलो. आयज कॉक्रोच ट्रेंड जाला आनी झेनझी, आयची झेनझी जेनरेशन झेड आयज उठलेले आसात. आमच्या देशांतलो एक जस्टीस ह्याच भुरग्यांक कॉक्रोच म्हणपाक पावलो. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. मुंबय बांद्रा झोपडपट्ट्यो मोडून उडयल्यात. ताका लागून झोपडपट्टी वाठारांतले बांगलादेशी लोक गोंयांत प्रवेश करतले म्हणून दुबाव वाडत आसा. मडगांव रेल्वे पुलिसांनी बांगलादेशी दुबावितांची तपासणी करपा खातीर मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर सुरक्षा खबरदारीची मोहीम सुरू केल्या. देखून कोंकण पुलीस दर एका दुबावित प्रवाशाची तपासणी करतात. कांय जाणांनी आपली वळख दिवंक नाशिल्ल्यान पुलिसांनी तांकां अटक केल्या. अटक केल्ले लोक आपूण भारतीय आसात अशें सांगतात. आता तांकां न्यायालयांत हजर करतले आनी योग्य पडताळणी करून फुडली कारवाय करतले. खंय बंगालान जाल्या कारणान इलेक्शन जाल्या उपरांत चडशे बंगाली जे हे आसले बांगलादेशी तांकां आउट ऑफ हे डिपोर्ट केलेले आसा. थोडे अशी शक्यता बी आसा की जे बंगाल सोडून अदर पार्ट ऑफ इंडिया येवपाचे शक्यता आसा. सो इवन त्या प्रमाणे कालूच लोंडा बांगलादेशी धरलेले आसा. आनी बीन गोवा इज अ टुरिस्ट स्पॉट हांगा चडशे येवपाची चडशी शक्यता बाळगली जाता. त्या खातीर आमी ती चॅकींग चालू केलेली आसा. सर तुमी कितें चॅक करता एक्चुली? आमी चॅक करता ते खंयच्यान आयले, खंय वयता, कित्या खातीर आयले अशें जे प्रायमरी जे इन्फॉर्मेशन आसा तें घेता. आनी मागीर ते आमी जर ते आमचे एरियेन दुसरे एरियेन वचपाचे जाल्यार आमी ते कन्सर्न पुलीस स्टेशनाक सब डिविजनाक ते इन्फॉर्मेशन धाडटले. तूं तेजी डिटेल इन्क्वायरी करता. डिफरंट कशें कळपाक शकता ते बांगलादेशीन? आतां पळय जे मॅक्झिमम हे आसा पळय बांगलादेशी ते एज गूड एज बंगाली. ताका डिफरन्शिएट करपाक व्हेरी डिफिकल्ट ना. पूण तेजी पयलींची हिस्ट्री काडून बाबा तेजे पुर्वज खंयचे, तेजे आवय बापूय खंयचे हे करून आमकां तेजे कडेन डिटेल घेवंक शकता. पयर मुंबय हांगा बांद्रा ज्यो इलिगल हट्स ज्यो रेल्वे यार्डां भितर आसल्यो, रेल्वेच्या प्रॉपर्टी भितर येताल्यो, ह्यो जेन्ना मोडपा लागले तर थंय तांकां कळून येलें कितलीशे बांगलादेशी जे आसात हे त्या हितूंक रावताले म्हणून. आनी ही एक ड्रायव्ह कॉमेर्स करतरेक आनी थंय डेमोलिशन करतरेक हे जे आसात हे मेळट थंय वचपाक लागले. आनी हेचे खातीर हितून भितरले बांगलादेशी गोंयां येयत आनी गोंयांक ते वास्तव करून रावत म्हणून
सध्या मडगांवचे जे कोकण रेल्वे आसा स्टेशन हांगा मडगांवच्या कोकण रेल्वे पुलिसांनी एक ड्रायव्ह केली आनी हितूंक सगळ्यांक तपासणी केले कडेन आसा. आनी जो PI आसा विक्रम नायक हेणी सद्याक आपल्यालो स्टाफ जो आसा वो रेल्वे स्टेशनाचेर सगळे चॅक करपाक दवरले कडेन आसा. आनी तितूंत भितर तांकां सस्पेक्ट अशे 15 जाण मेळ्ळे कडेन आसात. आनी ते म्हणले जाल्यार हेंचे कडेन खंयचेच आधार कार्ड ना, कांयच डॉक्युमेंट ना, म्हणून ह्या 15 जाणांक तेणी आज डिटेन केले कडेन आसात. आनीक आतां सद्याक तांकां जो कलेक्टर आसा ह्या डेप्टी कलेक्टरा कडेन व्हरोन तांची व्हेरीफाय करतले, तांकां सोडपा जाल्यार सोडटले, हांगा दवरपा जाल्यार दवरतले. पूण ह्या मनशा फुड्यान एक सुद्दां डॉक्युमेंट आमकां मेळना अशें पुलिसान सांगले कडेन. म्हणून तांकां तेंचे ठशेय घेतले आनीक मागीर तांकां प्रोड्यूस जे आसा हे डेप्टी कलेक्टराक करतले. कित्याक ह्या दिसान तुमी जायती जे बांगलादेशी आसात हे आतां मेळत थंय धांवपा लागले कडेन आसा आनी हेचो कितें वायट परिणाम जावचो न्हू म्हणून ही ड्रायव्ह केले कडेन आसा. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कांय अनवळख्यांनी खारफुटी कापून उडयल्या उपरांत कावेलोसीत सैमाचो हुस्को उप्रासला. थळाव्यांनी अधिकाऱ्यां कडेन कारवाईची मागणी करपी कागाळी दाखल केल्यात. रान खात्यान त्या सुवातेर पळोवणी केल्या. ह्या सुवातेर प्रकल्प येता असो दुबाव थळाव्यांनी उक्तायला. ताका लागून सैमीक नदरेन संवेदनशील वाठारांत प्रकल्प येवपाची भिरांत निर्माण जाल्या. अशा घडणुकांक लागून सैमाचो नाश जावंक शकता आनी दर्यादेगेवेल्या सैमाक लुकसाण जावंक शकता, थळाव्यांनी आरोप केला. पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते कावेली सिंह आसात आनीक कावेली सिंह सद्या आमच्या फाटल्यान दिश्ट पडटा. ह्या जाग्याचेर आमकां वचपाक मेळना, पूण आमी आसा त्या जाग्याचेर सद्याक कितलेशे मँग्रोव्ज जे आसात हे कोण तरी अननोन पर्सनान कट केले कडेन आसात. आनीक त्याच बरोबर ह्याचे जर पलतणीक गेले जाल्यार थंय कितलेशे मँग्रोव्ज जे आसात हे कट केले कडेन आसा. कित्याक थंय सद्याक एक बेट जे आसा आनी ह्या बेटा खातीर थंय कितेंय इलिगल थंय ते कट केले कडेन आसा. आनीक अशें मेळटा इन्फॉर्मेशन हे कळटा की थंय कितें तरी बरो मोठो प्रोजेक्ट येवपाचो आसा आनी हो सादो सुद्यालो प्रोजेक्ट न्हू, हे बरो व्हडले मनशालो थंय प्रोजेक्ट येवपाचे आसा अशें सद्याक आमकां कळ्ळे कडेन आसा सोर्सुसा प्रमाणे. आनी हेजे खातीर हे सगळी मँग्रोव्ज जे आसात हे कट केले कडेन आसात. आनीक आज तेजें इन्स्पेक्शन आसलें आनीक हें इन्स्पेक्शन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट त्या जोर कावेलीसी जे कंप्लेनर आसात जे लोक आसा स्थानिक हे त्या बोटीन वचून इन्स्पेक्शन सद्या केले कडेन आसा. हे दिसांनी तुवें पळयलां आसतलें वर्तमानपत्रांचेर, फेसबुकाचेर, वॉट्सॅपाचेर कावेरी सिंह फामाद जायत वयता, सारकें चड फामाद. आनीक शॉकिंग न्यूज म्हणजे बरी गोश्टीक न्हू, बेस्ट इश्यू गूड इश्यू आना फॉर बॅड रिजन्स. तूं वयताय थंय लँड फिलिंग, मँग्रोव्ज डिस्ट्रक्शन, मर्डर्स, ड्रग्स, असल्या खबरांनी आमचो गांव फामाद जायत गेला. कांय दीस फाटीं हांवें एक व्हिडिओ व्हायरल जालो पळयलो, तो बाब शेट्टारान काडलो, ताका कोणें सांगलें अशें चलता म्हूण ते व्हिडिओ काडलो आनी तो व्हिडिओ काडून म्हणजे सारकें फिरलें. म्हण आमच्या गांवांत इतलें चलता आनी हें काय उणी घातलें काय हें आनी चोवपाक. आनी आतां आमी फॉरेस्टाक घेवन इन्स्पेक्शन गेले, चोयले आनी चोवपाक जायना. हांगा थोडे जीव दिश्टी पडले, मोर चोयले आमी, क्रॅब चोयल्यो, तांत्या बसून आसली पडली न्ही, कोणाचो पांय बी फुटले आसतली ती. आनी हे नल्ला आसात, सायडीन ड्रेन आसात, ते सगळे जाळवली कातरली झाडां घालून पुरोय दवरल्यात. आनी तुमी आतां पळयलां, तुमी प्रेसांनी पळयलां कितें वास्ट डिस्ट्रक्शन जालां तें. अशें तरेन डिस्ट्रक्शन जालें जाल्यार आमचो गांवांनी उरतलो. कावेरी फाटीं हो इश्यू पेपराचेर येयल्लो, ग्रामसभा येयल्लो आनी गांवां आवाज जाल्लो रिगार्डींग द NTZ. जेन्ना TCP मिनिस्टरान केल्लो तेन्ना तेणें एक बेल मारलें दॅट समथींग इज हॅपनिंग इन कावेरी इन दीस सर्वे नंबर्स 87, 88 आनी 92. आनीक आम कळ्ळें हिंग कितें पूण फिशी आहा म्हूण. आमी इमिजिएटली ग्रामसभा दिलें, हिंगेन इन्स्पेक्शन करूं जाय म्हणून आमगे सरपंचान करूं ना. आनी ह्या ओनरान ही लेटर केली फॉर दी पंचायत नॉट टू टेक इन्स्पेक्शन बिकॉज द गव्हर्मेंट इज हँडलिंग दीस इश्यू. आतां आमकां कोण येयलें शुद्ध जालें जेन्ना शेल्टर हिंग येयलो रावंडाक तेदो हिंग मॅनग्रुव्स कातोताय म्हूण. इट इज शॉकिंग. इट इज अ हिस्ट्री इन कावेरी. हितू मॅनग्रुव्स काट करप म्हळ्यार रोडो येता.
this area तूं चोयत जाल्यार म्हाका सांगता ऑलमोस्ट 300+ मॅनग्रोव्स. द ट्रंक इज सो big, the width of the trunk. आज आमगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वचप जालें, दे वर स्टंट टू सी दीस. हे मनीस कोण रे? अरे दिसता हांव लांग्स मॅनग्रोव्स म्हणलें, तुम कित करूं सोदताय? आनी सरपंचान ही पयर इन्स्पेक्शन गेल्लें विथ द हे आमगेले फॉरेस्ट बोट घेवन गेल्ले ही अशें म्हणून हांवें आयकलां. हांव नको ते बोट घेवन हुंय क्रुजिंगाक गेले ते तांकां मेळो ना हो जागो. इट इज व्हेरी शॉकिंग. तेगे गांवां जाग मेळो ना म्हळ्यार. लास्ट वीक एक प्रेस केल्लें सरपंचान दिल्लें तांकां कांय मेळना मू. सो हांव नाका मे बी ते गोडे डिफरंट लोकेशनाचेर वचपाक शकताय. बट आतां हांवें तांकां करेक्ट लोकेशनाचेर हाडले बोट घेवन. आनी आतां ते चोयलां हांवें मॅसीव डिस्ट्रक्शन जालां. ते सर्वे नंबर आहा तो 87, 88 आनी 92 सर्वे नंबर विच इज इन कावलसीम, सालसेट गोवा. सो आतां ते ऑफिशलान चोयले ते भाशेन जायते मँग्रुव्स आहा ते फाटल्यान चोयल्या मॅसीव कटींग जालां. ते म्हणटा इट इज मोर दॅन 300 तेज्या मायज आसपाक शकताय. बट ते सायडीन आमकां वचोंक मेळना कळना. हिंग उदक बी आतां हायटायड आहा, सद्या आतां हायटायड आहा आनी उदक बी भोंवन आमकां क्रॉस जावपाक मेळना विच इज व्हेरी डिफिकल्ट. सो ते आनी फायंड आवट करतले, आनी इन्स्पेक्शन जाय जाल्यार घेतले. सो हे भाशेन डिस्ट्रॅक्शन जावप म्हळ्यार सगळो नेचर काबार करप. आनी सांगपा म्हळ्यार हिंग 4 होडी आहल्यो ज्यो आमगे रिवर साला कनेक्ट जातलो. हे सायडीन दाखय. तेमी मँग्रुव्स मारल्या आनी तितून गायले हाका डंपींग कोला. हे सायडीन गायला डंपींग कोन. आतां हें उदक आहा तें स्टॅग्नंट जालो आहा. स्टॅग्नंट जालो कितें जालां आतां थिंग बांद फुटला प्रेशर पण हो फुटला बांद कोणाक तो खबर ना. सो हे आख्खें डिस्ट्रॅक्शन सारकें मॅसीव. हे आनी उलोवपान कांय ना. लोकांनी चिंतूं जाय आम कोणा हिंगा गांवां वोट कोन्न इल्ले कोन्न हाडटाय ते कोण ते. हितू मरे बेदी आहाय, गोरचो बेदी भायलो चोर जाला असो हें खबरो हिंग जालें. नाल्यार हें डिस्ट्रॅक्शन हितू जायना जालें. आनी सांगपा म्हळ्यार न्हू हिंग लोकांकूय कळना. एक्स घेवन कातुरले ही झाड चोयल्या न्हू मशिनान कातूल न्हय. मशिनान कातूल आवाज येतालो. एक्स घेवन कातुरले साक कोटा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. समेस्ताक ईदाची परबी. आयज आमी ईद अल अधा मनयतात, जाका बकरी ईदय म्हणटात. हो उत्सव आमकां विश्वास, त्याग, करुणा आनी एकवटाची मूल्यांं शिकयता. राज्यांत आयज व्हडा दबाज्यान मुसलमान भाव भयणींनी ईद मनयले. बकरी ईद हो इस्लामी परंपरे प्रमाण खूब महत्वाचो दीस थारता. पळयात राज्यांत भोव खोशेन मनयिल्ले ईद. तमामी अफराद को मेरी जानिब से ईद उल ज़ुहा की तहे दिन से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज सफ़ा मस्जिद में ईद उल ज़ुहा की नमाज बड़े ही इत्मीनान और सुकून के साथ अदा किया। आज का ये मुक़द्दस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो ईद उल ज़ुहा की शक्ल में अता फरमाया है। आज के दिन सारी दुनिया के मुसलमान अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करते हैं। कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारका है।
मेरी तरफ से और अहले सुन्नत वल जमात जामा मस्जिद कमेटी की जानिब से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश है और इस मुबारक मौके पर हम मोहब्बत का पैगाम देते हैं, उल्फत व प्यार का पैगाम देते हैं। सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की रज़ा के लिए तमाम गोवा के बाशिंदों और तमाम हिंदुस्तान के आवाम को हमारी तरफ से ईद मुबारक। और आज ईद उल अज़हा मतलब बकरी ईद। ये बकरी ईद जो साल में एक बार आती है, हमारे साल में 2 बार ईद आती है, एक ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। जो आज ईद उल अज़हा की ईद हमने इधर मनाई गई कोनाडी देवसू की मस्जिद में, ख्वाजा सुन्नी मस्जिद जो कोनाडी देवसू में है उसमें हमें यहाँ मनाई गई। और ईद उल अज़हा ये मनाने का मकसद एक ही है कि हज़रत इब्राहीम सलाम के याद को ताज़ा करती है ये ईद उल अज़हा। उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, इनके दोनों के सिलसिले से ये ईद उल अज़हा का ईद का बड़ा मतलब और बड़ा मर्तबा है। गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार। परतून घेवया एक वेवसायीक विसव। विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। सप्तकाच्या शेवटाक हलको पावस पडटलो। कांय सुवातींनी गडगड, वीज आनी वादळी वाऱ्याच्या सांगातान पावस हजेरी लायतलो। हवामान विभागान अदमास उक्तायला। राज्यांत दमट परिस्थिती तिगून उरतली। कांय सुवातींनी अचकीत पावस पडटलो। उष्णतायेंतल्यान सुटका मेळची ना। हवामान खात्यान सध्या कसलोच अलर्ट दिवंक ना। तापमानात व्हड बदल जावचो ना। शुक्रारचे तापमान 35 ते 27 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतलें। हलको पावस, वीज आनी गडगड, दमट परिस्थिती, तापमानात ना बदल। शुक्रारचे तापमान 35 ते 27 डिग्री सेल्सियस। नुस्तेमाऱ्यांक ना शिटकावणी। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात। ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो। ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट। मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगासो।